खरेंच एक टॅलंट आसता प्रत्येक खेळगड्यान, प्रत्येक मनशा भितर आसा, पण तो टॅलंट कसो वयर काडप ते पप्पू सारक्या आनी संदेश ठाकूरा सारके कडेन तुमी शिकप. कित्याक संदेश ठाकूर एक बेस्ट बॉलर. समज लास्ट ओवरीक 2 रन्स जाल्यार तो मेडन वयर काडपी, आनी लास्ट ओवरीक समज एका बॉलान 6 रन जाल्यार तो एक सिक्सर मारपी, अशें प्लेयर. आनी ते प्लेयर आमच्या 70रींसून वयर सरले. खरेंच आमकां एक अभिमानाची गोश्ट 70रीकारांक तरी. तेन्ना तुमी तेंचे खरेंच ताळयो मारून तेंचे एक भोवमान वाडोवचो. आनी तुमी कालिका स्पोर्ट्सान तेंचो सत्कार करून तेंकां एक नवी वळख दाखयली ह्या स्पोर्ट्स फिल्डान. कित्याक आयज भुरगो बरो खेळटा, पण तेंकां खरेंच अशें गांवांत मातशी वळख जाय पडटा, आनी तुमी तेंची वळख वयर काडून हाडली म्हणून तुमकां खरेंच धन्यवाद. अशेंच तुमी बरे बरे खेळाडू वेंचून काडात, आनी तुमी भुरग्यांक तुमकां सांगता की खेळानूच रावं नाकात, तेज्या बरोबर शिक्षणूच धरा. कित्याक पप्पू ग्रॅज्युएट जाला म्हणजे तेणें स्पोर्ट्सारूय लक्ष दवरलें आनी आपल्या कारकिर्दीचेर म्हणजे जे तेजें प्रोफेशन तेणें चूज केल्लें खेळांतसून तेजेरूय लक्ष दवरलें. आनी आयज तो एक सक्सेसफूल खेळाडू असो आमच्या फुड्यान उबो आसा. आनी खरोच जेन्ना हांवें आयकलें की लुसोफेनाचो झेंडो तेणें तेज्या हातीन धरलेलो तेन्ना खरेंच आंगार कांटे येयले. कित्याक झेंडो घेवन खंयच्या एक कंट्रीचो तुवें फुडें घेवन वचप खरेंच एक अभिमान आसता. आनी पप्पू सारक्या आमच्या 70रीच्या भुरग्यान हे फुडें घेवन गेलो तेन्ना खरेंच अशें आमचे 70रीचे भुरगे फुडें सरचे आनी आमचे 70रीचें नांव काडचें. आनी अशें क्लब ह्या क्लबान हो गांव घडयल्लो आसा, गांव मुखार हाडलेलो आसा. क्लबाचें कार्य खूब कौतुकास्पद आसा. गांवांत भुरगे घडोवपाचें काम हे कालिका स्पोर्ट्स क्लब करता. आनी ते पदाधिकारी सगळे एक रितीन हांगा गांवच्या उत्कर्शा खातीर वावुरता. अशी टुर्नामेंट अशी फंक्शनां जेन्ना दवरता तेन्ना गांवच्या भुरग्यांक एक तरफची उरुरी पडटा, तेंच्या कलागुणांक वाव मेळटा आनी अशे क्रीडाप्रेमी तयार जाता. आतां सत्कार केल्ले आमचे पप्पू दावस्कर खूब देशांनी अंदर प्रयाण केले, अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. पोर्तुगाल, इंडोनेशिया वर्साक 2 अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. म्हणजे आमच्या गोंयचें नांव कितलें वयर येयल्लें आसा तें पळयात. तशेंच आमचे 70रीचे पुत्र ठाकूर यांचो आतां सत्कार केल्लो आसा. बरे खेळाडू तेंचें नांव लौकीक मेळयल्लें आसा. गेल्या 2 वर्साक तुमी हांगासर गेल्या वर्सा सुनंदा येतेकाराचो हांगा 70रीचो सत्कार तुमी केल्लो, देसायाचो सत्कार हांगा केल्लो. बरें दिसता प्रत्येक वर्सा तुमी अशें सत्कार करून खेळाडू नवीन एक दिशा दाखयतात. प्रत्येक खेळाडूक दिसतलें आमी मुखार वचपाचें, आमच्या गांवचें नांव मुखार हाडपाचें आनी अशें सत्कार घडोवन हाडपाचे. तुमचे सत्कार तुमी ह्या वाटेन वालचाट करून तुमी मेळोवन घेयात. सावर्ड्या गांवांत आयज हर तरेचे उत्सव जाता, हर तरेची फंक्शनां जातात आनी ह्याच खातीर गांवांत एकोपा उरता. गांवांतले भुरगे बऱ्या मार्गार लागता, त्यांच्या ल्हान भुरग्याचेर योग्य संस्कार जाता.